आजच्या कॅबिनेट मिटिंगेच्या ब्रिफिंगाक सगळ्यांचे तुमचे स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे पॉवर मिनिस्टर बाब नितेश काब्राल आसा. आजचे कॅबिनेट डिसिजन फर्स्ट डिसिजन इज डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल पयलींच आशिल्लें तांकां रिपीट केल्या. ताज्या उपरांत दर इज क्रिएशन ऑफ द 7 न्यू पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ स्टेट कमिशनर फॉर प्रिजन विथ डिजाबिलिटी person, sorry, commissioner for the disability. Second, short closure of the implementation of the SLN Street Light National Program. जी शॉर्ट क्लोजर पॉलिसी डिटेलान जाय जाल्यार परत आमच्या मिनिस्टर काब्राल हे परत उलयतले. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन मेंबर्स एंड स्टाफ कंडिशन ऑफ सर्विसीस रेग्युलेशन खूब लॉंग पेंडींग तितून वेगवेगळे चेंजीस आशिल्ले तितून रेग्युलेशन कॅबिनेटाचे बरोबर एप्रूव केला. There is an ex post facto approval for the joint managing director in GHRDC Nauti. ताका पॉइंट केला. टुरिझम मास्टर प्लॅन एंड टुरिझम पॉलिसी जी जी आसा एप्रूव केल्या. स्टेट ऑफ गोवा टुरिझम पॉलिसी लॉंग पेंडींग आशिल्ली आयच्या कॅबिनेटात गोवा टुरिझम पॉलिसी 2020. There is a grant of 50% reduction waiver in a beach sec आणि हितून फीज जी आशिल्ली ताची 50% डिडक्शन जाल्लें आसा. लायसन्स फी हय टुरिझम पॉलिसी जाली. ताच्या उपरांत अमेंडमेंट ऑफ द रुल्स ऑफ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स इन PWD आणि WRD. फाटल्या हितून काही एक लोकल कॉन्ट्रॅक्टरांचे चडोसान जाय जातालो कारण तेजे 10 कोटी पर्यंत लिमीट बीट गेल्ली. ताच्या खातीर परत अमेंडमेंट करून परत जोडा काडला आनी देर इज टू गिव द मॅक्झिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द लोकल कॉन्ट्रॅक्टर्स. ताच्या खातीर परत भितर अमेंडमेंट केली. हितून एंटरप्रिनरशीप जी आसा ती वाडची गोंयचे नवीन नवीन कॉन्ट्रॅक्टर्स हितून येवचे. ताच्या उपरांत प्रपोजल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ गोवा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2020 एंड गोवा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड रूल 2020. डिटेल्स पॉवर मिनिस्टर तुमकां परत ह्या हेजेर जाय जाल्यार पॉवर मिनिस्टर डिटेल्स दितले. फुडलो टेबल एजेंडा आशिल्लो देर इज अ वन टायम सेटलमेंट स्कीम 2020 फॉर द रिलीफ ऑफ द कंज्युमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू पे ऑफ आउटस्टँडींग बिल with full and part with the waiver of DPC. जी लॉंग पेंडींग बिलां आमची जी खूब 30-35 वर्सांची बिलां पेंडींग आशिल्ली थोडे कडेन 50% वेवर दिवन सुद्दां तेंच्यांनी आपल्यो केसी सगळ्यो क्लियर करच्यो. ताजेरूय पॉवर मिनिस्टर तुमचे कडेन जाय जाल्यार डिटेलान ह्या हेजेर उलयतले. क्रिएशन ऑफ द वन पोस्ट ऑफ द टेक्निकल सुपरवायझर and 1 post of the quality manager at the level 5 in CCS revised phase 2 ब्लड बँक गोवा मेडिकल कॉलेज. आता प्लाझ्मा ह्याच्या खातीर नवीन केला. इट इज एन हॅलो इन्फॉर्मेशन सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड अगेन विथ द कॉल सेंटर ऑफ द ताका आमी दिला एक्सटेंशन दिला 7 इन पॉवर मिनिस्टर. ओके ताच्या उपरांत डिफर केला. कन्वेंशन सेंटरची लँड आमी फायनान्स डिपार्टमेंटाक हाडला. इट इज फॉर द PPP प्रोजेक्टाच्या अंडर फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर आमी PPP प्रोजेक्टान कन्वेंशन सेंटर घेता. तेच्या खातीर ताजी लँड आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटाक हाडपाची गरज आशिल्ली. पयलीं इट इज विथ ITG आशिल्ली. तितकीच लँड हाडल्या तितूंतली. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 98,000. ओके. गोवा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मॅनेजमेंट 2%. हय ऑर्डिनन्स काडपा खातीर म्हणजे जो आमकां एडिशनल लोन घेवपा खातीर जो परमिशन मेळटा ताजो ऑर्डिनन्स काडपा खातीर आयिल्लो आसा. आय थिंक पावर रिलेटेड जे कितें इश्यू आसा पावर मिनिस्टर बील ब्रीफ ऑन दॅट. बाकीचे हेजेर कितें आसत जाल्यार विचारपाक काय हरकत ना. पयलीं टुरिझम पॉलिसीचेर हायलायट आतां तुमची ही प्रेस जाल्या उपरांत आमचे टुरिझम मिनिस्टर आनी खूब डिटेलान उलयतले.
50% subsidy we have given. Sir, we talk about declared and during domestic tourist hotel, and they are very much crowded without maintaining their social distancing mask. If you see on beaches and especially in Kalamutan, because आम्ही अवेअरनेस करीत आसा सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें मास्क वापरतो सॅनिटायझर कितें करूया तुज्या मते मेळ हांवें सांगलें तांकां दिस इज फायनल पॉलिसी इट इज अप्रूव्ड इन कॅबिनेट नॉट फायनल पॉलिसी एक्चुअली कितें जालां आमी मार्चान हें केल्लें फायनल केल्लें सारकें सांगप म्हणून तेन्ना आमी विचार करताले की खूब जाण ऑनबोर्ड येवपाक जाय आसले तेन्ना रेट्स हे ठरोवंक नाशिल्लें बट आनी तेन्ना आमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या कडेन कांयच नाशिल्लो तो कन्सिडर करून मार्चान आमी तो नोटिफिकेशन काडटालो इट इज इन प्रोसेस आशिल्लो तो पब्लीश जालो पयलीं ओके ताज्या उपरांत म्हणजे मार्च टू टील डेट हांवें ते कंटिन्युअसली एक्चुली म्हणजे नोटिफाय जालो पळय तेज्या पयलीं आमी पळय आमी सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कोवीड पेशंटा खातीर जाय आमी स्वता एवेलेबल करून दिलो म्हणजे तूं पळयशीत जाल्यार आमची 4 हॉस्पिटल्स अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 बेड्स वीच वी हॅड एवेलेबल फॉर द पेशंट आनी ते दिता आसतना कशें आसा आमी जेन्ना इतकी बरी फेसिलिटीज आनी कंपेरिजन वीथ द प्रायवेट ही आमीच दिता आयज काल खंयसरूच शॉर्टेज ना म्हणजे खंयसर आमकां जेका गरज लागता ताका आमी बेड एवेलेबल करून दिता आतां फॉर एग्जाम्पल कोणाक बरी ट्रिटमेंट म्हणजे कशी स्पेशल रूम जाय आनी कितें जाय तोच प्रायवेटान घेतलो सामान्य मनशा खातीर आमी जेन्ना ट्रिटमेंट एवेलेबल करून दिल्या ताज्या खातीरच आमी तेजेर मिनिस्टरान तेजें डिसिजन पळयत जो मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिलो तो ताज्याच खातीर कन्फ्युजन कांय ना ना जावचें ना delay payment charges as far as power. तेच सांगला जाल्यार पावर मिनिस्टरा कडेन जाय ते मागीर विचारा वांगडा अरे आतां कॅबिनेटाचेर उलोवया ताचेर जाय जाल्यार मागीर उलोवया मरे पयलीं कॅबिनेटाचेर सगळी डिसिजन लावनी तूं पळय यू आर फोकस पळय न्ही तो डायवर्ट करता डोंट डायवर्ट नाव द टुडे वी हॅव टेकन सो मेनी डिसिजन रिगार्डिंग द पावर ओके लेट हिम आन्सर दैट नाही पण एक गजाल सांगता तांच्यांनी भितरले एक दोन गजाली जो आशिल्लो आमी रोखडोच परत म्हणजे हांव आनी म्हणजे म्हजो मिनिस्टर बाब निलेश काब्ले हांच्यानी डिस्कस केलें तेंच्यांनी भितर एकूच विचार तुका मातशी सगळ्यात चड डिटेल म्हणजे तेजेर उलयतलो म्हणून भितर तेंच्यांनी बाबू बेतूल जो आशिल्लो पळय हांवें रोखडोच डिस्कस केलें कारण कितें केलें बेतूल कोण भितरलो काडून उडयलें 2-3 गजाली काडून तेजेर केन्ना तरी डिटेलान जातलें हांवें सांगलां तांकां हांव परत टायम दिता तांकां सरळ हांवें आमकां एकूच गजाल सांगता कोणाकूच आंदोलनां करपाची गरज ना गव्हर्मेंट आयकपाक तयार आसा गव्हर्मेंट आयकता ओके सगळ्यांचें आयकता आनी वॉट एवर द बरें राज्या खातीर स्टेटी खातीर बरें कितें आसा पळय न्ही रे तें डिसिजन घेता इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द नेशन वॉट एवर वी आर डिसिजन टेकन त्या खातीर रस्त्याचेर आनी भायर आंदोलनां करून अवेरनेस जर आमच्या कडेन येवन पयलीं सांग आंदोलन आनी आयकपाचो अवेरनेस कोणाक जर गव्हर्मेंट आयकना तांकां म्हजो मिनिस्टर आयकतात सगळे हांव आयकता ओके धरून तर आनी कोण आयकना म्हाजे कडेन म्हजे कडेन एपॉयंटमेंट माग हांव दिता एपॉयंटमेंट आयकून घेता ताज्या उपरांत तेजेर डिस्कशन करूं ओके हांवें तांकां परत सांगलां एकूच तुका सांगता आनी चुकयता की एक 15-20 दिसांनी परत तुमी एकदां टायम मागा हाजेर डिटेलान म्हणजे वॉट एवर तुमची सायड एक्चुली तुमी गव्हर्मेंटाची सायड किंवा एमपीटीची सायड किंवा बाकीची आयकून घे वील कम टू द कन्क्लुजन ओके थँक्यू कितें हय हय दॅट वील बेनिफीट म्हणजे गोवमेंट अप्रॉक्सिमेटली जे आसा पळय न्ही ते 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान गोवमेंटाक तुका परत सांगलें तूं कॅबिनेटाचेर येता ताका सांगला तेच तुका सांगता अच्छा आपका हिंदी बचे एक आज के कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ द स्पेशली द डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन नेशनल प्रोग्राम की जो पॉलिसी थी एलईडी फिक्चर्स उसको हमने वन टाइम सेटलमेंट करके
वो कैंसिल कर दिया और उसको इंस्टॉलमेंट में जो कुछ उसका अमाउंट दे देंगे। सभी लोगों से गोवा में प्रॉब्लम थी, एलईडी फिक्चर जो स्ट्रीट लाइट वो नहीं लग रही, इसीलिए नाउ और डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट एलईडी फिक्चर्स और स्ट्रीट लाइट। इससे आगे पूरे जो कंप्लेन लोगों के आती थी वो कंप्लेन नहीं रहेगी। देयर इज एन गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें मेंबर एंड स्टाफ और कंडीशन सर्विस रेगुलेशंस 2020 उसका अमेंडमेंट हो गया। देयर इज एन one more decision, there is a grant of 50% reduction waiver in a beach set. Okay, major decision is in tourism master plan and tourism policy, Goa state tourism policy 2020 approve हो गई। there is an amendment in the rules and establishment of the contractors PWD WRD 2020। जो पहले रूल्स थे उसमें हमने अमेंडमेंट लाए, यानी कि यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अमेंडमेंट लाई गई। There is a proposal in publication of the draft notification of Goa Energy Conservation Building Code 2020 and Goa Energy Conservation Building Code Rules 2020. That is major. बाद में there is a one-time settlement scheme 2020 for the consumer of the electricity department to pay the outstanding bill of the with or full or part waiver of the DPC. That is. But this was major decision we have taken in today's cabinet. So, कल से अनुभव 5 स्टार्ट हो गया, तो इसमें क्या चेंजेस हुआ? मुझे लगता है आई थिंक पहले नीलेश काबराल ब्रीफ को गलत आ जाओ बाकी का। थैंक यू। आता स्कीम जी आसा DPCची स्कीम डिले पेमेंट जे आसले ऑनरेबल CM वचपायना खूब सँक्शन करता, तेजे ब्रीफ हांव दिता की एका कोणाक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, जे मेळपाचें ना, आमच्या वेबसायटीचेर लिंक आसतलो, त्या लिंका भितर क्लिक केली जाल्यार वेवल वन टायम वेवल आसतलो, सो ऑटोमॅटिकली तो मागता तें कॅल्क्युलेशन। आता पयलीं जर 100% जर ते पेमेंट करता म्हणजे आउटस्टँडींग करंट ड्यू म्हणजे जे यूज केले युनीट यूज केले ते जर 100% पेमेंट करता जाल्यार 100% DPC वेव जाता। तांकां जर इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार तेय दिल्ले आसा 1 2 3 4 5 इन्स्टॉलमेंट, पूण कसो आहा पयलीं 100% पेमेंट करता ताका 100% DPC वेव, मागीर आपण म्हणटा 50-50 2 इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार ताका 10% DPC वेव, आपणाक आनी इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार 20% DPC वेव, अशें करून 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80% पासून DPC वेव जाता इन इन्स्टॉलमेंट। पूण हांव लोकां कडेन मागता, आज ऑनरेबल CM वॉज कायंड इनफ, कितें जालां की RRC केसीस खूब फायल केल्ल्यो आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी रिकवरी करपाचो प्रोसिजर आमी करतले। इशू कितें आसा की पयशे जे लोकांचे पयशे आनी मोजके लोक जर ते पयशे फारीक करना जाल्यार ऑनरेबल CMन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांकां की खंय तरी प्रिंसिपल अमावंट जो एनर्जी चार्जीस आशिल्ले तो तुमी पेमेंट करचो म्हणून, आनी तो करता तेन्ना विशय जशें हांवें सांगलां की आमचे टोटल आउटस्टँडींग जो आज कॅबिनेटान ऑनरेबल CMन बी कांय ना की डिसिजन घेवपाक, इतले वर्साचो आउटस्टँडींग 320 crores ऑफ एनर्जी अमाउंट आनी 92 crores ऑफ DPC अमाउंट, total outstanding is 413 crores 23,78,587 rupees. This is the outstanding of people for the state of Goa. And हे आताचे outstanding नाही, लास्ट 30-35-40 वर्षाचे outstanding आता आम्ही लिस्ट काढला, कोणाक सोडून ना। RRC केसीस खंय फायल केले थंय विड्रॉ करता आनी लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता। हेजे पयलीं पेमेंट केलें पडटा, हेजे पयलीं कितें जाल्लें की निलेश काब्रान जर बिल केलें आनी पयलींचे कितें करता जाल्यार निलेश काब्रान डिफॉल्ट केलो जाल्यार म्हज्या बालेच्या नांवार वा म्हज्या आनी कोणाच्या नांवार तें बिल उरलेंच रिकवर जावपाचें आनी न्यू कनेक्शन करून सोडलेलें। सो ही आतां सगळी टायट करतले आनी रिकवरी करतले, कित्याक हे लोकांचे पयशे, सरकाराचे पयशे पूण लोकांचे पयशे असले कोणें केल्ले आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की ही स्कीम येतली फक्त 1 म्हयनो आफ्टर द नोटिफिकेशन। आतां कॅबिनेट अप्रूवल केला, आमी नोटिफिकेशन धाडटले आनी 1 म्हयन्या खातीर ही स्कीम उरतली
आनी तेन्ना लोकांनी करचें नाल्यार मागीर आमचे पावर डिस्कनेक्ट केलो आनी कितें डिस्कनेक्ट केलो हे ऑनरेबल सीएमान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक दिला ते ऑपॉर्च्युनिटी लोकांनी घेवचो आतां टेम्पररी डिस्कनेक्टेड केसीस पीडी केसीस आरआरसी केसीस एक्टीव कंज्युमर डीपीसी जाल्ले आसा तांकां सगळ्यांक कवर केल्ले आसा ह्या स्किमीन सो ही डिले पेमेंट चार्जीस फाटीं परतून ऑनरेबल सीएमानूय पीएमसी खातीर तुमी पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक परतून सांगतले ऑनरेबल सीएमान ताका टायम दिलो पूण तेणी भरूंक ना पूण आतां तेंची हे स्किमी भितर तेय येतले डिले पेमेंट चार्जीस टोटल वेळ जातलो तेणी प्रिंसिपल भरपाक जाय सो ह्यो गोश्टी आख्खे गोंयचे जनतेक केल्ले आसा कोण तेतून भायर सरूंक ना ऑनरेबल सीएमान करून इंडस्ट्री धरून सगळ्यांक केल्ले आसा सो सगळ्यांनी ह्यो स्किमीचो आज कॅबिनेटान डिसिजन ऑनरेबल सीएमान घेतला हे बरें डिसिजन लोकांनी हेजो हे घेवचो लाभ घेवचो आनी आपणाचे पयशे फारीक करचे जे कंज्यूम केल्ले आसा ते हाऊस कनेक्शन आणि कमर्शियल कनेक्शन ऑल कनेक्शन ऑल कंज्युमर्स इन्क्लुडींग जशें हांवें सांगलां फाटीं 35 वर्सांचो रिकॉर्ड काडला आमी आनी हो आतां पयशे आउटस्टँडींग आसा ते 35 वर्सांचे थोडे थोडे करून एक असली केसूय आमकां सापडले की ऑनरेबल सीएमान आतां कॅबिनेटाक घालतरी केला की 445 crores सॉरी 4 crores 45 lakhs 41,164 हे आरआरसी केसीस जाल्ल्यो 30 वर्सां पयलीं ते खंय एक्शन घेवना सो तांकां स्पेशल ह्या 35 वर्सांची केसी आशिल्ली पयलींची तांकां 50% लेवल दिवपाक लायला आनी 2.5 कोटी आमचे रिकवर करपाक जाय अशेंय केल्लें आसा ऑनरेबल सीएमान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतले हेल्थ डिपार्टमेंट म्हाजे एई जेई सगळ्यांक कामां लागतले आनी ह्यो गोश्टी जशें हांवें सांगलां म्हाजें कनेक्शन म्हाजें डिफॉल्ट जालां म्हण आनी कोणाच्या नांवार कनेक्शन घेतलें सगळें आयडेंटिफाय करून सरकाराचो तिजोरीचो पयसो सरकार येवपाक जाय हे गोश्टी खातीर आमी काम करतले थोडी युनिट बंद करून गेले असतात त्यांचे किती करतात? तेच सांगता रिकवरी करपाचें प्रोसिजर युनिट जे बंद केला ते स्ट्रक्चर आसतलें न्ही ते आमी करतले आनी सीएमान ऑलरेडी आज कॅबिनेटाक इन्स्ट्रक्शन दिला कितें जालां की मामदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हेजे आरआरसी केसी रेव्हेन्यू रिकवरी केसीस ते करतले आज ऑनरेबल सीएमानूय दिला इन्स्ट्रक्शन की कोणाची गव्हर्मेंटाची रेव्हेन्यू रिकवरी आसा ते डिपार्टमेंटाचे हेडान म्हणजे कोण एससी तांकां आतां रेव्हेन्यू रिकवरी ऑफिसर करतले सो दॅट हेजे फुडें आनी असले त्रास जावपाक जायना सो ऑनरेबल सीएम फुडले कॅबिनेटाक प्रोविजन हाडटलो की रेव्हेन्यू रिकवरी ऑफिसर ऑफ पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी आनी खंयचे रिकवरी आसा मामदारा सोडून तांकां पॉझिटिव्ह ज्युडिशियल ऑथॉरिटी डिपार्टमेंटाचे नांवान करतले आनी इट वील बी देयर अकाउंटेबिलिटी टू रिकवर द मनी What happens to your since you are CCP to the fine? सांगला तुम्ही इतलो सांगला सेकंड Suppose somebody is dead, died, who is running a business. भुरग्यांनी फारीक करपाचो No, there are dispute between the families, so it is not been handed over to some his children. So what in case what? सो वी विल डिस्कनेक्ट दॅट हाऊस जे घर आशिल्लें ते कनेक्शन आसून आसतलें आड कोणाची म्हणून ना म्हाका 2% बी आसतली अशी तशी घरूच ना पूण सगळ्यांची घरां आसतली ते आयडेंटिफाय करतले आनी डिस्कनेक्ट करतले ते पयशे फारीक करतले गव्हर्मेंटाक रिकवरीची जबाबदारी ताच्याच ऑफिसरांनी दिले काय स्पेशल ना हें आतां ही जी आमी आतां केल्या ही एक न्यू सिस्टम केला कोणा कडेन वचपाचें ना आमचे वेबसायटीचेर लिंक आसतलो ती क्लिक केली की तुजें कितें तूं करूंक सोदता तें सगळें दाखयतलें तुजो कंज्युमर नंबर घालपाक जाय सीए नंबर घातलो की तुका दिसतलें आनी आमी हे सेन्सिटायज करपाक आमी जेई कमर्शियल आमचे आसा ताका घराघरांनी धाडटले लोकांच्या की तुमी सेन्सिटायज करा तुमी करा आनी आमचे जीएला अंडर आमी खूब पयलीं हे सिस्टम करपाक आमी हेल्प डेस्क केल्ले आसा सो आमच्या ऑफिसान आमी जीएला अंडर थोडे स्टाफ आसा एक डिविजन आसतले सब डिविजन आसतले ते तांकां लोकांक तांकां वचून हेल्प करपाक लागतले सो अशें हो सिस्टम केल्लो आसा कोणा कडेन वचपाचें ना एप्लिकेशन करपाचें ना ऑनलायनूच करप आनी ऑटोमॅटिकली तुजे कितले पयशे भरपाचे ते ऑनलायन भरपाचे आनी काबार करपाचें Sir, any notice will be served to the defaulters? Notice has been served to defaulters time and again. This is also a notice. No more notices. Notices have been served. RRC cases have been given. Disconnection notice on the bill has also been stamped, the red color stamp. Every time we are doing. And we have now made this scheme to help them to give the principal amount of the energy charge. पण थोड्या वेळा सुखाच्या बिना वाडयला वाटापर्यंत आउटस्टँडिंग आसत तातूंत ते कितले येऊ शकता ना तेच सांगता न्ही आमी कितें केलां ऑनरेबल सीएमान कितें केलां की टोटल आउटस्टँडींग 413 crores 23 lakhs 78,587 डीपीसी वेव करतली 92 crores 51 lakhs 52,894 वेव करतले आनी रिकवरी जातले 320 crores 72 lakhs 25,693 rupees हे रिकवर जातले हे लोकांक सगळ्यांनी रिकवर करपाचो हो आतां सीएमान दिला आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय इलेक्शन डिपार्टमेंट आमी तांकां टास्क दितले रिकवरी करपाक एनर्जी आमी फ्री दिना
एनर्जी जी आसा आमी पयशे फारीक करतात सरकाराच्या तिजोरींतल्यान आनी ते पयशे सरकाराचे म्हणजे गव्हर्मेंट लोकांचे आनी रिकवर करपाक जाय. तुका पडटा कशें आमी आमकां एनर्जी पडटा तितले म्हारग आमी ₹1.40 दिता तुका करचें पडटा. आणि आमकां एवरेज बायींग कॉस्ट आमचो ऑलमोस्ट ₹3.85 आसा तो ₹4.80 जेन्ना पीक लोड आसा आमकां इवन 13-14 रुपया युनिटान घेवपाक पडटा सांजचो टायमार रातचो टायमार केन्ना केन्ना आमकां एक युनिट 14 रुपयान घेवंक पडटा कित्याक पीक लोड आसता. लोकांक तें समजना लायट फ्रीज घातली लायट घातली AC घातली ऑन केली आनी मागीर लायट ना म्हणटा. पूण आमी ते डिमांड आनी सप्लाय मेंटेन करपाक जे आमचे रेग्युलर जे कॉन्ट्रॅक्ट आसता आमकां रेग्युलर सप्लाय दिता. पूण अशें झप करून जशें ट्युरिस्ट वाडले विकेंड वाडलो जाल्यार तेन्ना आमकां 13 आनी 14 आनी 15 रुपयान युनिट घेवपाक पडटा. पूण आमी लोकां कडेन घेयना आमी गव्हर्मेंट सबसिडायज करता. म्हणजे सगळ्यो गोश्टी लोकांक कळपाक जाय. हे हांव तुमचे फुड्यान सांगता आनी सारकें सांगचें. हे अमक्या टायमा भितर भरपाक गेलो हे हांव कितले टायम लिमिटेड हो ही स्कीम आफ्टर नोटिफिकेशन वील बी देअर फॉर 1 month. They will get 2 months time to pay, 3 months, 4 months, 5 months as per the scheme. So any proposal for the solar panel if we are push करतो solar panel. हे जर आनी कितें आहे ते कॅबिनेट सोलराचेर पळय CM आसा नेक्स्ट तूं फॉर प्रायस आमी ऑलरेडी सांगत आसा CM has been कांय ना गोवा इज द ओन्ली स्टेट इन द कंट्री टू गिव 50% सबसिडी. आनी कितले पर्यंत सांगपाचें लोकांक कितले लोक येता तुमी पळयला न्ही म्हाजे लिस्ट आसा कोण एप्लाय केला ते लोकांनी करप न्ही. आतां तुमी जर ग्रीन हावस म्हणटा जाल्यार तुमी आपणाचे पयले ग्रीन हावस करप न्ही आनी ग्लोबल गॅसीस जे आसा कमी करपाक ते न्ही करप. स्ट्रीट लायट लवकीक आमचे ट्रान्समिशन लॉस पळय आमी मॉडर्नायझेशन चालू आसा आमचें एक्सरसायज आमी कॅल्क्युलेशन करता पण आमी वी आर व्हेरी मच लेस देन द नॅशनल एवरेज. No, it fluctuates. It is not fixed percentage. It is भाडो केन्ना जाता but it comes to around 7 to 8% to maximum 11%. Start with 7 to 8 to 11%. अरे ताका कमी जाय. हां आयकूय ना तुमकां. No, कमी पळय सी देर इज द ट्रान्समिशन लॉस. देर आर 2 टायप्स ऑफ लॉसीस. वन इज डिस्ट्रिब्युशन लॉस आनी ट्रान्समिशन लॉस. ट्रान्समिशन लॉस जे आसा हे आमी म्हाका दिसता नॅशनल एवरेजीचे परस कमी आसा आनी वी आर ट्रायंग टू मिनिमायज इट. सो आमी आतां AMR घालता एक ट्रान्सफॉर्मराक आमी AMR घालता टू मॉनिटर जे कन्झ्युमर आसा तेचे आतां फिडबॅक म्हणजे सगळे एक ट्रान्सफॉर्मराचे कितले कन्झ्युमर पावर घेता ते आतां रिकॉर्डिंग चालू आसा आनी ट्रान्सफॉर्मराचे आमी AMR घालता इतलो पावर इतलो कन्झ्यूम केलो. सपोज जर डिफरन्स मेळटा जाल्यार ताका तो कित्याक जालो तेजी इन्क्वायरी करतले. सो हे सगळें चालू आसा. पूण आतां कोविडा खातीर मातशें फाटीं एक स्टेप घेतला पूण हो सिस्टम CMन प्रॉमिस केला की आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. मिनिस्टर ती म्हणले की आता मदीं म्हणले की पीक आवर आसता तेन्ना वेगळे रेट आसतले मागीर पीक आवर ना तेन्ना अशें इलेक्ट्रिसिटी टेस्टिंग पण म्हणिल्लें ना पळय ताका पीक लोकांक एकूच रेट आसा. लोकांक न्ही आमी वेगळ्या रेटीन घेता तूं कन्फ्युजन करतलो परत. ना ना लोकांक एकाच रेटान दिता ₹1.10 कितें आसा तो 40 पैसा. बट वी आर पर्चेसिंग एट a rate of ₹12, ₹13 also. From the ₹4 to ₹40 it varies. ते असं चालू आसा ती पीक इंडस्ट्री लोकलाक ना आमी इंडस्ट्री अजूनय चालू आसा. पीक टायम म्हणजे 7 नंतर जो लोड आसा ताका वेगळी टॅरीफ आहा आनी जे 7 पयलीं डे टायमार करता ताका वेगळी टॅरीफ अजून आसा ती. बरें आनी दुसरी आसा ती आतां एक ऑनरेबल CMन कितले वर्सांचो LED इश्यू आसलो आमी प्रॉमिस केल्ले लोकांक वी आर टेकिंग बॅक विथ टुडेज कॅबिनेट डिसिजन ऑनरेबल CMन एग्री केला आनी LED जी ESलाक दिल्ली जो मेंटेन करनाशिल्ले ते आतां गव्हर्मेंट टेक ओवर करता. गव्हर्मेंटूच मेंटेन करतले. आज टेक ओवर केल्यार रोखडें जावचें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतले. आमकां गाडी जाय पडटली स्ट्रीट रिपेर करपाक हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका 1 ते 2-3 म्हयन्या भितर आमी स्ट्रॉंग जातले आनी मागीर LED जे विशय सगळ्यांक आसले हे 100% कंप्लीट सॉल्व जातले. दुसरो विशय आसा की आमी सेंट्रलायज रिपेर यार्ड केला. आमचे RCC पोल मॅन्युफॅक्चरींग आशिल्ले ते म्हारग पडटाले आमी ते बंद केला मडगांव आनी थंय आतां LED स्ट्रीट लायट यार्ड केला रिपेर करपाक. कित्याक आतां LED स्ट्रीट लायट जी आसता ताका 4 कंपोनंट आसता. एक ताका बल्ब आसता ताका म्हणजे चीप म्हणटा आमी ताका. एक ड्रायव्हर आसता एक ताका ग्लास आसता. म्हणजे सगळे कंपोनंट डॅमेज जाता ते सेंट्रलायज केले जाल्यार तेची लायफ वाडटा. नॉर्मली 60,000 आवर्स म्हणून हे लायटी चलपाक जाय. 60,000 आवर्स डिवायड केले जाल्यार तुमी पळय कितले वरां कितले दीस चलपाक जाय. पूण आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शना लागून केन्ना फॉल्ट जाता. सो सेंट्रलायज आमी रिपेर करतले. आमी थंय बेंच केल्ले आसा
थंय लायटी रिपेर करून 8 वरां 9 वरां थंय चलयतले आनी ते 8-9 वरां चलयतली ते मागीर ते रिपेर केल्ले लायटी आमी घालपाक जातले. सो हो सिस्टम थोडे दीस लागतले बसपाक, पूण डिसेंबर जानेवारी मातसो हो सगळो ब्लेसिंग ऑनरेबल सीएमान सिस्टम सगळो बसतलो जाय. हे एलईडी स्ट्रीट लायटी या डॉक्टर मेळटली. मडगांव आमचे जे पयलीं RCC वर्कशॉप आशिल्ले, म्हणजे आमी पोल करताले मॅन्युफॅक्चर. आमी बाजारांत पोल घेतालो, तो पोल आमकां पडटालो सपोज 8,000 14,000 रुपया. तो आमचे स्टाफ आनी कंपोनंट घाला तो पोल जातालो तो 25,000 30,000 विकतात थंय एक पोल. ते बंद उडयले. तो RCC वर्कशॉप बंद उडयले. पोल आमी मॅन्युफॅक्चर करना. आमी गोवा हँडिक्राफ्टाक डायरेक्ट ऑर्डर दिता. आनी थोडे आतां पोल आमचे गाडयेर व्हरताले आनी कोण फोटो काडटाले आनी फेसबूक घालताले आनी पत्रकार घालताले, तेही बंद केल्ले आसा. आनी सीएमा कडेन आमी प्रपोजल मांडला, जशें सांगलां की आमी आतां गाडी रोखडेच जायना गोश्टी. अजूनय थोडे आमचे प्रेसगांव हाडटा की हें हेचेर सरकारी ते आसा. वी आर डिझायनींग न्यू व्हेकल फॉर पुटींग स्टाफ विदीन द कंपोनंट फाटल्यान उबे रावपाक जाय. इट टेक सम टायम. बट खंय तरी लायट गेली जाल्यार रोखडें धांवपाक पडटा, ना लोक उबे रावना आनी एकटो मनीस वचून जायना. ते 4 मनीस वचून पडटा, 2-3 गाडी आमी धाडूंक शकना. सो इन द मीन टायम आमी प्रोविजन केल्लें आसा आनी वी आर मेकिंग अ न्यू ACGL कडेन वांगडा एक न्यू बस आमी एक टेम्पो आनी ट्रक डिझायन चालू आसा. तो जातकीर मागीर ऑनरेबल सीएम आमकां परमिशन दिवन आमी मागीर फुडें तो टेंडर करून ट्रक घेवन आमी मागीर ते बंद करतले. सो इतले वर्सां चालू आसले गोश्ट एक दिसान बंद जावंक शकना. सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट मॉडल ऑल्सो. So it's कंपनी street, खंयची एलईडी हे करता ती कंपनी? ही आमी टेंडर आशिल्लो अंडर नॅशनल लायट मिशन. ते ESL आख्खे देशभर दिताले. ESLान ते मागीर कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर केल्ले ते 3 भाशेन आशिल्ले, इनलँड, BVG आनी आमचे आनीक पॅनल मॅन्युफॅक्चराचो. सो ते 3 जाणांनी कन्सेशन करून घेतलेले. सो नाव वी आर कॅन्सलिंग द टेंडर. पयशांचो कितें इश्यू आहा तुका? हां पयशांचो कितें इश्यू आहा? पयशाचो पयशे मागीर पयशे तेणें ऑलरेडी एग्री जाला न्ही. रिकवरी जाता पळय ते 2-2 वर्सांनी तेच्या 2 वर्सां भितर 3 वर्सां भितर तांकां इले करून पेमेंट गव्हर्मेंट पावता. so the street lights किती आहा? Street lights. Street lights ते पहिले कोणाकोण आसले मेंटेनन्स? ESL BVG इनलँड आनी कंपनी No, in these are not government bills, what I said. Government bills is only book figure adjustment. So that is we are doing time and time again, and there is no much outstanding. So it is only 3 months outstanding on 2 months outstanding. Government is only bill to bill adjustment. Yeah, that was recovered. No, that was last time I said, and after that we recovered also. Sir, there is a long pending issue on the street light which is being maintained by the PWD minister rather than the power minister. So most of the street lights come on the national highway and AJ. So it is one of the. See, as I told you, in the entire Goa, there are 100 street lights on the road. Only 65% of the lights are maintained by the electricity company. 35% are not. That policy also will come to Honorable CM, which he is aware of, and we will take over the maintenance of the entire street lights. Because PWD are the Bridjar, Dwari Bridjar, Anbhaji Bridjar, Rajesh Patna. So we will take over and we will manage the entire street lights of Goa in the after Salwa. So maybe another 15 days or next cabinet or another 2 cabinets after, we will after discussing Honorable CM, we will bring the entire policy of street lights in Goa. कितलो काळ लागतलो? म्हणजे हांव एकूच सांगता, गेल्या 30-35 वर्सांचे प्रश्न आसा. 30-35 वर्सां सुटूंक नासले, बरोबर आसा. वेगवेगळे जेतरी स्ट्रीट लायटीचो प्रश्न आसा, बिलांचो प्रश्न आसा, अशे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान गाडयांचे प्रश्न आसा. आमचो मिनिस्टर खूब पावर मिनिस्ट्रीन वेगवेगळे बदल करपाचो प्रयत्न आसा. मदींच पेपराक मेळिल्ले 35 म्हाकाय तेन्ना तो एक्सिडेंट जालो आमच्याच जे भुरग्याक एक्सिडेंट म्हाका खूब वायट दिसलें अक्षरशा. पण गेली 35 वर्सां जे बदल आहा पळय ते रोखडे आमकां वर्स जर ताका थोडो टायम लागता. वी हॅव टेकन द इनिशिएटीव. प्रत्येक गोश्टीचो वेगवेगळो इनिशिएटीव घेवन आमी सगळे बदल करीत आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमचेय सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. जी गजाल आमी बरी करता आज आमी टुरिजम पॉलिसी हाडली, लॉंग पेंडींग इश्यू इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी हें केली आनी आज डिसिजन जे घेतली म्हणजे सामान्य मनशाक मामलेदार ऑफिसान दर म्हयन्याक आपल्या केसी घेतली वयचे पडटले. कसले लायटीचे बील फारीक करून त्या मनशाक आतां ते केसी वचपाचो थंय गरज ना. एक जरी 50% वेवर दिला पळय न्ही, कदाचीत ते बील 18,000 जातलें, 9,000 भरून सोंपोवपाचो विशय. तर दर म्हयन्याक तो आपलो फावटी मारीत आसलो
मारले जाल्यार ते त्यांच्या कडेन काय तूं फुडल्या म्हयन्यान तेज्या फुडल्या थंयच्यान वयतले की डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे सामान्य मनशाचो त्रास कमी जावचो ह्या दृश्टीन केल्लें उचललेलें हें पावल आसा म्हणजे खरोखरूच तुमी ह्यो ज्यो गजाली आहा पळय म्हाका दिसता तो एप्रिशिएट करपाक जाय आमकां चिंता बारीक मनशाची आसा सामान्य मनशाचेर आसा जो गांवांत रावता ताका वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसा आमच्या प्रत्येक कॅबिनेटांत आमी अशे वेगवेगळे निर्णय जे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचे प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर वेगवेगळे डिसिजन गव्हर्मेंटान प्रत्येक फावटी घेतल्या पूण त्या काही डिसिजन वेगवेगळे हायलायट जायना अशा पद्दतीचे डिसिजन तुमी हायलायट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता जेणे करून ती लास्ट मनशा पर्यंत पावतली थँक्यू देव बरें सेम रिवांडा हेल्थ सेंटराचे तुमचो बाबूच मेळत अनलॉक जालें न्ही रे सेम बात उलयतालो सेम रिवांडा हेल्थ सेंटराचे सेम सांगला मरे तुका पळय दिसता